मंत्र्यांनी खंय दिल्ली यो वच करचे आदी आपल्या कानार घाल्यार कामां व्यवस्थित जावंक आदार जातलो। मुख्यमंत्री सावंताचे दिल्ली वतल्या मंत्र्यांक सल्ल्या बरोबर शिनाल। पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर पयलेच फावट सगळ्या सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांचो वेगवेगळ्यो बसका घेवन मुख्यमंत्री तांचे कडेन उलयलो। 2 दिसांत डीजीपीची ट्रान्सफर येता म्हूण कळटा। पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर पयले फावट सगळ्या सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांच्यो वेगवेगळ्यो बसका घेवन मुख्यमंत्री तांचे कडेन वेगवेगळ्या इश्यूचेर उलयलो। सुत्रांकडच्यान कळटा ते म्हायती प्रमाण बसकेत मुख्यमंत्र्यान मंत्र्यांक बरेच सल्ले दिल्यात। खास करून भायले भायर दिल्ली ये वच करतल्यांक। मंत्र्यांच्या दिल्ली वारयेचो बसकेंत विशय आयलो। दिल्ली वारी हेर विशयांचेर मंत्र्यांक सल्लो। दिल्ली वतना आपल्या आणि पक्षाच्या कानार घालप ही भाजपाची प्रथा। भाजपात आयिल्ल्यान पक्षाची शिस्त आपणावची। मंत्र्याकडेन दिल्लीची हेर कामांय दिवं येतात। आपल्या वळखीन केंद्रीय मंत्र्याची गाठभेट सहज जावं येता। आपले विशयी कागळ असल्यार प्रदेश अध्यक्षाक सांगूं येता। विरोधक उलयता तशें सरकारा आड उलोवचें न्ही। प्रश्न असल्यार ताचेर उपाय काडपाचेर भर दियात। आसगांवचे प्रकरण डीजीपीच्या रोलाचोय विशय आयलो। डीजीपीची 1-2 दिसां भितर ट्रान्सफर जावं येता। TCP 39A MPA विशयी आरोपाचोय विशय बसकांनी। आमदारांचे बसकेंत जेमतेम तेच विशय। सरकारा आड विरोधक कशे उलवप ना। दरेक वेंचणुकेक 50% आमदार घरा वतात। ताका लागून आमदारांनी मतदारसंघ घट करचे। सगळ्यांत चड वेळ चर्चा टॅक्सीवाल्यांच्या प्रश्नाचेर जाली। TCP आणि मुरगांव पोर्टाचो विशय चर्चेत आयला। मुरगांव पोर्टाचो विशय दिल्ली मेरेन पावला। पोर्टाविशयी मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष आणि संकल्पाची वेगळी बसका। पक्षाच्या नावाक बादता अशी खंयचीय गजाल मंत्री आमदारांनी करची न्ही। आनीक 2-2.5 वर्सांनी विधानसभेची वेंचणूक तो विचार करून व्यवहार करचो म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान मंत्री आमदारांक सल्लो आणि शिनाल दिला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।